ग्लोबल ग्रांट प्रकल्पाखाला रोटरी क्लबान गोय वैजकी महाविद्यालयाच्या बाळरोग विभागाक गरजेची उपकरणां आणि वस्तू दिल्यो। ही कार्यावळ बांबोळे गोय वैजकी महाविद्यालयात जाली। ही उपकरणां दिल्ल्यान जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारान रोटरी क्लबाचे उपकार आटयल्यात। जीएमसी बाळकांची भलायकी इबाडटा तेन्ना तशे तरेच्या उपकरणांची गरज आसता। आता ही उपकरणां मेळिल्ल्यान आता खूबश्यो गजाली सोप्यो जातल्यो अशें डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारान सांगलें। हे सगळे इक्विपमेंट खूप गरजेचे आहे, स्पेशली जेन्ना आमकां खूब पेशंट येवपाक लागले सद्या पिडियाट्रीक पेशंट्स विथ क्रिटिकल स्टेट। हातून मॉनिटर्स आसात, वॉर्मर्स आसात आणि हे आसात कितें सांग infusion pumps. So all these equipments are useful to convert your oxygen bed into a real critical bed. हे जेन्ना आमी लायतात एका बेडा कडेन तेन्ना त्या बेडाची क्षमता वाडटा, म्हणजे तातूंत आमी एक क्रिटिकल पेशंट दवरून ताका मॉनिटर करूंक शकता। गव्हर्मेंटूय दिता, पण कितें जाता डिमांड इतलो आसल्या कारणान हाजो खूब उपयोग आसता आमकां। आनी हे आमची जी HOD आसली तिणें कॅल्क्युलेशन करून कितली डेफिसीट आहा त्या प्रमाणे ते रिक्वेस्ट दिल्लो रोटरी क्लबाक, आनी ते रोटरी क्लबान आमकां आज दिले। आमी तांचे आभारी आसात आनी दीज इक्विपमेंट्स वील सेव मेनी मोर लायफ्स ऑफ चिल्ड्रन। गव्हर्मेंटान दिलाच आमकां, गव्हर्मेंटान आमकां हे मॉनिटर्स आतां म्हाजे कडेन दिसता इन सेकेंड वेव गव्हर्मेंटान आमकां ऑलमोस्ट 150 दिल्या मॉनिटर्स, 300 वेंटिलेटर्स दिल्या, सगळे दिल्ले आसा। पण एक जीएमसी आता एक इम्पॉर्टंट हॉस्पिटल जाल्या कारणान ह्या एरियेत कोंकण एरियेत आमकां सगळ्या कडल्यान पेशंट येता आनी आमी खंयच्याच पेशंटाक रिफ्यूज करना एडमिशन, कोणाकूच आमी ट्रिटमेंट डिनाय करूंक शकना। आनी अशी जेन्ना रिजर्व आसता तेन्ना खूब बऱ्याक पडटा।